नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट आयज मतदार राजा ही कार्यावळ घेवन आमी पावल्या नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हटल्या उपरांत हांगासरले सद्याचे जे आमदार आसा ते म्हळ्यार विल्फ्रेड डिसा बाबाशान म्हणून वळखले वता आणि बाबाशान 2017च्या इलेक्शनाक काँग्रेसच्या टिकेटीचेर जिखून आयले आणि जायतो तेंप म्हळ्यार कितलींशींच वर्सां जालीं ही कॉन्स्टिट्युएन्सी काँग्रेसी वाटेनूच रावतात आणि मागीर ते आतां बीजेपी वाटेन आयल्या बीजेपीन शिफ्ट जाले बीजेपीन आयले ते फोडून आता कितें सिच्युएशन आसा हांगासरली लोकांक मानवल्या ही गोष्ट बीजेपीन येवप की ना काय डेव्हलपमेंटा खातीर लोकांक दिसता की सगळें ओके आसा काय आनी खंयची पार्टी हांगासर कारण हांगासर तृणमूल काँग्रेसीचे राजू काब्राल ते सुद्दां हांगासर काम करता बऱ्या तरेन तांचे वावर दिश्टी पडटा आमकां तशेंच आम आदमी पार्टी आसा आरजीचो हांगासर बोवाळ आसा रिव्होल्युशनरी गोवन्स आनी आतां तांची पार्टी रजिस्टर्ड जाल्ली आसा सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी कशें पळयता लोक ताजेर आमी नजर घालया विकास हांगासर खऱ्यांनी जाला काय ना हे लोकांक विचारूया लोकां कडल्यान जाणा जावन घेवया आणि ओवरऑल सिच्युएशन पॉलिटिकल सिच्युएशन तशेंच हांगासर ऑन ग्रावंड रियलिटी कितें आसा ती जाणा जावन घेवपाचो एक प्रयत्न करुया सो आयची ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि लोकांचे आमी व्ह्यूज जाणा जावन घेवया पळोवया कितें आसा ते आम्ही आयज नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा आणि आमच्या बरोबर मानीस आसा बाई तुमचें नांव फ्लोरियन कुलासो फ्लोरिन बाब हांगासरले आमदार जे आसा आतांचे बाबाशान जे काँग्रेसीन आशिल्ले बीजेपीन गेले लोकांक आवडलेली ही गोष्ट कितें आशिल्लें लोकांचो कितें रिस्पॉन्स आशिल्लो पळय कितें जालां ही बेजिकली काँग्रेस हें ती कॉन्स्टिट्युएन्सी जालें कितें इवन तो बाबाशान पयलो आहलो म्हणल्यार कितें ही वॉज नॉट अ काँग्रेसमॅन बिफोर बट इन 2017 ही वॉज गिवन अ टिकेट वॉट एवर इट इज देन ही गॉट इलेक्टेड पूण लोकांनी ताका बाबाशान म्हणून ताका वोट एक्चुअल मारूंक ना टोटली बट तेजें पर्सनल आहलें तें आसतलेंच थोडें बट बिंग काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सी ही गॉट लायक हें कितें म्हणटा तो चान्स पडलो ताका लोकांनी काँग्रेस म्हणून मारलें वोट आनी ही गॉट इलेक्टेड पूण तो बीजेपीन गेलो हे लोकांक आवडले ना ना मेजॉरिटी आवडना कित्याक तें कोणाक सांगूंक ना न्हू तेणें तेचे थोडेशे लोकांक ताणें सांगलें कित्याक आमी ते वोट मारले कित्याक आमी काँग्रेस म्हणजे हिंगा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी काँग्रेस म्हणटरी आमी वोट मारले आनी निवडून येयलो पूण तेणें जेन्ना वयता तेन्ना सांगूंक जाय आसलें म्हणजे एक डिसिजन घेवंक जाय आसलें लोकां कडेन एटलिस्ट 40% पूण लोकांक विचारूंक जाय आसलें म्हाका सांगा तेंच्यांनी सांगलें की डेव्हलपमेंटा खातीर विकासा खातीर गेले म्हणून विकास जाल्या ही 5 वर्सां पळय हिंग विकास तर चोवपाक गेले इन टर्म्स ऑफ हें कितें म्हणटा तो थोडें काम केलां हांव ना म्हणना थोडें केलां तेणें पूण इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट म्हाका दिसना तेणें कोणाक थोड्यांक जॉबाक लायले म्हणून जॉबाक लायले ते हेजे ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस कितें आसता तो तुगे जॉब सेक्युअर न्हू एक कोणाक तो जॉब खंयचें डिपार्टमेंट जावं बिंग इन काँग्रेस इन बीजेपी एंड हीज पार्टी इज इन पावर ही शूड हॅव डन लॉट ऑफ थिंग्स तुम्ही मागीर डेव्हलपमेंट केला कशा तरेचे थोडे डेव्हलपमेंट जे जाल्या अशें दिसता तुमकां तेणें बारीक आतांचो ह्या दिसांनी रस्ते केले रस्तो इज नॉट कॉल्ड डेव्हलपमेंट एक्चुअली पूण केला तें केलां इट इज अ फॅक्ट नो बरे तरेचे हांगासर एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर किंवा ग्रावंड बऱ्या तरेचे अशें कितें ना कांय केलें ना कांय केलें इंडस्ट्रीज नव्यो बारीक म्हणजे इको इंडस्ट्रीज धरा किंवा कसल्यो नथींग ही हॅज ब्रॉट सी ते अडेज वर्सां मदें तेणें कांय हाडूंक ना कित्याक दोन अडेज वर्सां जालीं तेका गेल्यार पूण मुगे भाशेन हांव जाणा ते भाशेन कित्याक हांव हांगाचोच हांव हांगा म्हणजे आमकां इतलीं वर्सां जालीं पूण कितें आहा तेच्यान करूंक जातालें तेजी पार्टी पावरान आहा ही कुड हॅव डन मच मोर दॅन वॉट ही हॅज डन नाव बट आय डोंट नो बिकॉज म्हाका सांगा तुमी म्हळ्या ती गजाल खरी की हांगासर काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हांगासर आतां नवीन पार्टी सुद्दां आतां टीएमसी आयल्या आप आर डुईंग वर्क ओवर हियर बीजेपी म्हणून आतां करतले आसात हांगासर कशें पळयता तुमी खंयच्या पार्टीक खरेंच स्ट्रॉंग आसा हांगासर नवी पार्टी येयल्या तांकां कितें आसा ना ते बेश्टे शो कोता तेच बॅनर गायले कोण लोकांक कितें दिलें म्हूण आनी सी वन थींग आय डोंट लायक ऑफ दीस 2 पार्टीज आम आदमी आनी कोण ते टीएमसी ती लोकांक मरे आस दिता सद्या दे प्रॉमिसींग दील की 5,000 आनी आय सॉ जस्ट वन मॅन देर हॅविंग दोज कार्ड्स आयज पेपरार आयल्या त्या 20 लाखांचे फॉर दोज youth from what's it 4% loan 4% that is all bogus that's all false you don't give promise like this आणि लोकांक ते 5,000 दिवन फटोवंक सोदता न्हू ते सारकें न्हू यू ट्राय टू गिव दॅम एम्प्लॉयमेंट
दॅट इज आय मीन म्हजे कोंतान तें सारकें मनशाक तर असली आस दिली न्हू मनशाक केन्ना काम करपाचें केन्ना येवपाचें ना सो एवरी इवन आय विल से इफ आय एम गेटिंग 5,000 दॅट्स इनफ फॉर मी फॉर अ मंथ टू सस्टेन सो कोण कोत्तलो कोण सांग म्हाका तो लोकांक असले दिनाका यू प्रॉमीस दॅम बाबा आय वील ब्रिंग सम इंडस्ट्रीज वील ट्राय टू गिव दॅम एम्प्लॉयमेंट ट्राय टू गिव कोणाच्यान 100% कोणाच्यान हुचे पाटीन दिवंक जायना इवन आय एक्सेप्ट कंपनीज हाडा इंडस्ट्रीज हाडा हय वी वील मेक आतां आमचे चो वेर्ना कंपनीज आहा कितली कंपनी आमचे भुरगे चड कित्याक काम करना थिंगा द प्रिजन इज वॉट दे आर गेटिंग व्हेरी मेगर सॅलरी 10,000 तुजे जाता आमच्या गोंयान इफ दे ट्राय टू इन्क्रीज द सॅलरी इन द प्रायवेट सेक्टर न्हू तेन्ना आमचे म्हाका दिसता अकॉर्डिंग टू मी गोंयकार आमच्या गोंयान रावतले आनी काम करतले इन्स्टेड गोईंग अब्रॉड ऑन शीप ऑर इंटू अमेरिका एन ऑल लंडन सो म्हाका सांगा हांगासर अशें एम्प्लॉयमेंटा खातीर किंवा लोकां खातीर असो लॉ ना की बाबा अमकेच पेमेंट मेळपा जाय आनी म्हाका सांगा फिक्स लेजिस्लेशन नो यू पास एन लेजिस्लेशन इन द असेंब्ली नो बाबा आतां आमचो एक मिनिमम वेज म्हणून आसा आमची ती मिनिमम यू इन्क्रीज दॅट एज वेज नो एंड देन अगेन हांगासर फिक्स कोण जायना चड करून सगळे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा अशें आयकूंक येता हय दॅट मेजरली कॉन्ट्रॅक्टाचेर फिक्स कोण आतां पयले इंडस्ट्रीजन आहले पयले मे बी अबाउट 15 years बिफोर ते थोडे आसतले हांव ना म्हणना कित्याक आय नेवर वेंट इन बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज देर आर मोर हे सब कॉन्ट्रॅक्टर्स सो म्हाका एक क्वेश्चन हांगासर येता म्हाका हांव मातसो पॉयंट मिस जालो की वेर्ना इज द लार्जस्ट इंडस्ट्रियल इस्टेट इन गोवा आनी ते नुवें कॉन्स्टिट्युशन आसल्या कारणान नुवेच्या लोकांक पयलीं फायदो जावपाक जाय आनी बरो फायदो जावपाक जाय तो जायना ना जायना सी माय पॉयंट इज वॉट यू नो जायना म्हणटा कित्याक म्हणटा सॅलरी इज व्हेरी लेस बरोबर ती सॅलरीची आमच्या गोंयान जायना कित्याक जायना आमच्या गोंयान म्हणटा कितें यू नो स्टँडर्ड ऑफ लिविंग इज डिफरंट इट्स नॉट लायक अदर स्टेट दे आर व्हेरी पुअर स्टेट्स वेर दे कॅन ओनली स्टँड विथ भाजी आमी पेज जेवन जाता म्हळ्यार ते भायर रावतले भुरगे पूण आमची गोवा इज समथींग डिफरंट नो दॅट्स वाय गोवा एवरीबडी लायक्स गोवा टू कम दे वॉन्ट टू सेटल इन गोवा सो वेन देर इज अ स्टँडर्ड ऑफ लिविंग इज अप मीन्स तुजी सॅलरी तितली आसूंक जाय न्हू सो स्टँडर्ड येचो आहा सॅलरी पळय आहा इतली आहा बरोबर सो यू थिंक अगेन काँग्रेसी खातीरूच हांगा चान्स आसा येस अकॉर्डिंग लिडर कोण आहा हांगा काँग्रेस काँग्रेसीचो एकलो एक्स पावर मिनिस्टर आसा Alex Sikvera. I think there are two contenders for the ticket, Congress ticket, and there one is Everson Wallis. Okay. He is the general secretary of Congress. So according to him, Alex is sort of because he has done some work in 2012. He gave, according to me, he gave an employment to nearly 3,000 children. Yeah, 3,000. Yeah. Including in other sectors, in other assemblies and all. But in तेजे constituent itself, तेणे 2000 ते 2300 समर लोकांक जॉब दिला. And he's a senior most again. Senior most, and he's a most faithful person. According to other fellows, like, and he's the best capable person, I feel. सो म्हाका एक सांगा कितें गरजो आसा हांगासर एक दोन खंयच्यो कोणी निवडून येवं तांच्यांनी ह्यो दोन गोश्टी करपा जाय अशें खंयची आसा आमचे थंय न्हू आमकां हांगासर कितें आहा ही आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा ती इट्स अ डेव्हलपमेंट कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक चडशे आतां कितें जालां मोर ऑफ देम सेटलर्स येवन बसल्या आमी बसल्या हांव म्हणा रे सी वी आर ऑल्सो गोईंग अप हांव तें केन्ना मानना पूण कितें वेन यू हॅव अ मोर इन्फ्लुक्स थिंग म्हाजे फेसिलिटीज वालोवंक जाय न्हू फॉर एग्जाम्पल आमचे नुवेन आमकां ग्रावंड ना एकूय ग्रावंड ना वी डोंट हॅव अ ग्रावंड दीस इज अ चर्च ग्रावंड दीस इज नॉट अ गव्हर्नमेंट ग्रावंड असो कांय ना गव्हर्मेंट ग्रावंडूच ना हांकां सो आमकां नुवेंकारां आमी वी हॅव अ फुटबॉल हें कितें म्हणटा ती हिस्ट्री आसा हांगासर आमचे नुवेंकार म्हळ्यार आमचे फुटबॉलान सगळे आतां ते रोलिन बॉजीस इज फ्रॉम हियर ओनली तो एक खेळटा तो मुंबय खेळटा तो मागीर आमचो आतां पयर एकलो बारेटो म्हणून फात्यापुरचो जॉयंट जाला बट हांगासरले भुरगे खंय वयता खेळपाक तर भायर वयता हांगा खेळोन जाले तेचे एक ग्रावंडार एक ग्रावंडार खेळोन भुरगीं जाले बट स्पेशल असो ग्रावंड ना ओ स्पेशल एस अ ग्रावंड ना बट आय थिंक अलेक्सान एक केलोलें इन 2000 बिफोर इन 2012 he had acquired some land and all actually even पैसे दिवून तेणें डिपॉझिट केले मीन्स ऑफ द गव्हर्मेंट पूण तें मागीर जालें फायनली समबडी मिसगायडेड हिम आनी तो ग्रावंडाची रियलिटी जावंक ना अदरवायज वी वूड हॅव मिनी स्टेडियम हियर इन नुवे हय सारको हांव जाणा म्हाका दिसता जेन्ना अशे तरेचे गांव आसता जंय भुरगे तयार जाता बरे तरेन तांकां एक्चुअली स्पोर्ट्स अकॅडमी आसपाक ग्रावंडूय म्हणिना स्पोर्ट्स अकॅडमी आसप गरजेची तीच ते अकॅडमी आसतालोले हांगा पूण जालें कितें टू आ बॅड लाक म्हणटे भाशेन नो दीस पीपल हू ही हॅड ट्रायड टू हीज बेस्ट टू गेट दॅट थिंग बट सम पीपल ऑफकोर्स देर इज ऑलवेज ऑपोजिशन नो हांवें केलें तुका नाका तुवें केलें म्हाका नाका आसलें तें
बरें आणि हांव आतां गोंयचे 2-3 क्वेश्चन विचारपाक सोदता. ओवरऑल बीजेपीचें काम ही 5 वर्सां कशें पळयता तुमी? पळय BJPचें न्हू काम केलां खरें, थोडें केलां ना म्हणना हांव. केलां, वॉट यू हॅव टू स्पीक ट्रूथ. पूण कितें जाणा तूं, आय फील दी गो ऑन रिलीजन सायड. आतां तुका सांगता, गोंयान आनी अदर स्टेट्सान हें जाता तें न्हू, इट्स गोईंग टू बी व्हेरी वर्स इफ BJP कम्स टू पावर अगेन. इन गोवा एंड इन एट सेंटर म्हणटा 24 जातलें. बट इफ BJP comes to in power in Goa, no, I think there will be a big problem for like ते कितें हिंदुइजम म्हणटा तशें मानप न्हू. सी इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. देर इज नो कॉल्ड हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन. नो, वी आर ऑल सेम हियर. वी आर ऑल इक्वल. Goa is the best example. Goa is the best example. That's why Goa's people have been liked in other parts of the world. Of the world. गोंयकारांक म्हणल्यार सदांच वालोर आहा. कित्याक पीपल गोवन पीपल आर पीस लवींग पीपल. Communal harmony हांगा हय, शिकपाक ते मेळटा. हेरां भाशेन रोखडें केस्तां करून वचपाचें तसलें ना. सो बिकॉज ते आमच्या रोगतान आहा हिंगा. इट बिकॉज वी आर बीन टॉट दॅट वे. आणि गोंयचे लोक म्हाका दिसता इतलेच सारके सुजाण आसा की कितें उलोवप आनी कितें करप हें खबर आसा. कोणी सांगलें म्हणून कितें करचें ना. बरोबर. एक्झॅक्टली. सर तूं कोण सांगलें मिसगायड केलो म्हणून वचोन ताका फार मारलो म्हणजे मारलो अशें न्हू. सो पीपल ऑलवेज थिंक ट्वायस. बाबा अशें केल्यार कितें जातलें. दे गो टू थिंक. झगडी सुद्दां जाल्यार तितले पुरती आमी घेवन बसना. आम घेवन दॅट्स करेक्ट. आय विल गिव वन एक्झाम्पल. आय एम अ स्मॉल कॉन्ट्रॅक्टर. म्हाका म्हणजे झारखंडी आसाच. एक दिसा म्हजे भयणीचे आनी कोण शेजाऱ्याचें कितें जातालें. तो म्हजो एक कामदार कितें सांगता म्हाका, अरे पत्रा ये क्या है तुम्हारा, ऐसा झगड़ा होता है, हमारा गांव में ऐसा सीधा उड़ाता है कुराड़ी मार के. म्हणले भाई गोवा में ऐसा नहीं होता. हम सिर्फ मुंह से बात करते हैं. खातीर आमी गोंयकार इतले बरे म्हणटा. आमकां नांव आहा गोंयकार. लास्ट क्वेश्चन. केसीस वाडटा आमकां खबर आसा. रिस्पॉन्सिबल कोण, लोक की आनीक कोण? सी आतां रिस्पॉन्सिबल we are also to be blamed, the public also, and at the first point the government is to be blamed. Why? See, गोंयान तुमी जाणा दुयेंस येता. लास्ट टायम ऑल्सो when it started in March, गोंयान आमचें कांय नासलें. We were in fact zero, only except those 7 cases which we came from London. तेन्ना सातूच आसले. पूण कितें गोवा गव्हर्मेंट नेवर क्लोज द बॉर्डर्स. इट केप्ट ऑन ओपनिंग. येयात बाबा येयात, आमचे कडेन दुयेंस ना, आमकां दियात. इट्स लायक दॅट. यू कम एंड गिव अस. अशें करून आमकां गोंयकारांक कितें दिसता नाव? Now it's going to be worse. See, we don't know the responsibility. Government of course, no. So, आता ये tourists येले आता जे आमचे EDM and all those programs what are going on, who's getting them? Is the government? No, government permits them, no. So when you close the borders, you put restriction. In other states, the restrictions are there. So why those restrictions cannot be in Goa? They have put restriction prior New Year. मागीर ते आमची गोंयान कित्याक दवरलां? New Year and Christmas and New Year is there, no? So in the Goa government wants income, and the ministers want their pockets to be filled. Rightly said. So thank you very much. देव बरें करूं तुमकां. Thank you. आमी नुवें मुर्दाग्रान हांगासर आसा आनी आमचे बरोबर 2 मानेस्त आसा. भाई तुमचें नांव? म्हगेलें नांव कोसेसांव डायस. पॉप्युलरली नोन एज कॉने डायस. नुवें. ओके. म्हजें नांव मिनिनो कुलासो. बरें कांय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता. हांगासरले आतांचे जे आमदार आसा न्ही बाबाशान, ते पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले आनी मागीर फुटोवन BJPन गेले. आतां BJPचे म्हणून लिडर आसा. लोकांक कितें आवडलें आवडूंक ना, कशें पळयता तुमी ही गोश्ट? सद्या तो डेव्हलपमेंट सायडीन सर तो बरो आसा. करता बरें काम करता. अशें आमचे हेका सगळे हेका सारकें बरें आहा. पूण आवडलें तुमकां तो BJPन गेलो ते? BJPन गेलो पण डेव्हलपमेंटा लागून गेलो न्हू सर. अशें कित्याक ऑपोजिशनार रावन ताणें चयलें कांय जायना म्हणून तो हितून गेलो आनी डेव्हलपमेंट खूब डेव्हलपमेंट केलें ताणें. काँग्रेस टू BJP शिफ्ट जावप बरें दिसलें तुमकां? आवडलें आवडूंक ना? बरें दिसलें म्हळ्यार कितें आहा, फकत तो डेव्हलपमेंटा लागून काँग्रेसीन गेले न्ही आनी कितें जालें न्हू. ते आपल्या फायदे अशें म्हण न्हू, पूण काँग्रेसा लागून डेव्हलपमेंट केलो तांच्यांनी. होय डेव्हलपमेंट जाय तो केला. कशा तरेचो डेव्हलपमेंट पळयता तुमी? कितें जालें ह्या तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन? हे आतां आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रेजेंट म्हळ्यार जाल्यार हो व्हडलो प्रोजेक्ट. हो व्हडलो प्रोजेक्ट जालो. कसलो? हो आतां हिंग आतां आमी हें करता, रोड करता. दोनी सायडीन रिटर्निंग वॉल घालून बी हें करता. आनी प्लस तेणें आमच्या बायडान म्हणटा थिंग एक ग्रावंड डेव्हलप केला. खंयसर हे? बायडा म्हणटा थिंगा नुवेंच. थिंगा एक गव्हर्नमेंट ग्रावंड?
ना गव्हर्मेंट तो कितना पूण थिंग लुगार आसलेलो तो हें करून भुरग्यांक खेळपा लागून आतां आमगे नुया आतां ग्रावंड ना म्हणून पयलो सद्या टोर्नामेंट करूंक तो ग्रावंड उजार करताय चालू आसा तेका ना चालू जाला पूण धाकटोसो म्हळ्यार पूण ग्रावंड चालू आहा पळय टोर्नामेंट बी जाताय थिंगा डेव्हलपमेंट जाता जाल्यार बरी गजाल आसा स्पोर्ट्सा खातीर म्हाका दिसता ही कॉन्स्टिट्युएन्सी तशी भरपूर भुरग्यांक तयार केल्ली आसा हें पयलीं सुद्दां म्हाका सांगा हेल्था बाबतीन एज्युकेशना बाबतीन किंवा एम्प्लॉयमेंटा बाबतीन ऑल ओके कोविडा टायमाचेर ताणें जायतो हेल्प केला अशें करून पयलीं कोवीड फर्स्ट स्टार्टींग जालें तेन्ना तेणें वखदां पासून आमकां सप्लाय दिलें घराको हाडून दिल्ली वखदां करूंक आनी सॅनिटायज करूंक मुगे आख्खी फॅमिली कोवीड हितून जाल्ली तें सॅनिटायज करूंक आनी आमकां वखदां बी पयलीं ती हाडून तेणें आमकां घराको पावयल्लीं आनी आमचें अशें करून खबर बी घेयल्या आपण येतालो सर तो तशें बाकी तेगे सर तेगेलें बाबाशानाचें उलोवप थोडें पूण काम करचो बरोबर ह्या सारकें तेचें दीस इज मेन बरं म्हाका सांग हांगासर सगळ्यात व्हडली इंडस्ट्रियल इस्टेट जी आसा ती गोंयची वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता ताजो फायदो हांगासरल्या भुरग्यांक लोकांक जाता ते आमकां तितली खबर ना ती इंडस्ट्रियल इस्टेटीन ती नुयांतू भुरग्यांक खबर ना भुरगे कामांक आसा हांगासरले ओय हिंगा जायते भुरगे कामाक वयता वयता आसा फायदो जाता फायदो जाता हांगासरले भुरगे आसा का भुरग्यांक कामाक त्याच खातीर म्हळ्यार कारण जेन्ना तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा सगळ्यात पयलीं तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक ताजो फायदो येवपाक जाय कित्याक तो बरो आमचो काम करपाक हुशार आसा उलोवपाक कमी आनी जाल्यार तेणें शेता सायडीन जायतो डेव्हलपमेंट केला कशा तरेचो ट्रॅक्टर दिवन आनी शेतकारांक उमेद हें फोर्सार करून रोय नासलो ती शेतां बी रोवपा लागले जायते लोक रोयता आनी दोन पिकावळ काडटाय आतां आमी शेत रोयता हिंगा हे शेत रोयताय आज चुंगळी मारले आमी कोणगां रोयताय पियाव रोयताय मिरसांगो रोयताय हिंग उदो मेळनासले हे बांद बांदले ती बरी गजाल शेता बाबतीन जेन्ना प्रोत्साहन मेळटा तेन्ना गांव आपुणूच उदरगत करता आणि ते सदांच सपोर्ट करप आवश्यक प्रत्येक मनशान म्हाका मेशीन जाय तेगे रिसीट करपाची मेशीन घेवपाचें मागीर धाडटा ना केन्ना म्हणा म्हाका एक सांगा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां लोकां कडेन उलयतालो ही काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें म्हणटा काँग्रेसी खातीर चड पयलीं पासून हांगासर लोक काँग्रेसी वाटेन आसा ते बीजेपी वाटेन रावतले आतां लोक काय काँग्रेसी वाटेन वयतले ते आमच्यान तुमकां सांगपा जायना लोक खंयच्यान रावता चोय तो कितें गेले त्या फावटी तो काँग्रेसीन आहलो न्ही आतां तो काँग्रेसी वयतलो कितें कोणाचें आनी सस्पेन्स आहा हिंगा सगळें बीजेपीन रावतलो कोण आमच्यान सांगपा जायना ते बीजेपी सांगपा जायना पूण तो व्हेरी मच एक्टीव इन डेव्हलपमेंट सो ताका पार्टी म्हणून लाभो कोडे काँग्रेसात तो गेला कित्याक ऑपोजिशन रावन काम जायना पुढे तो गेला पूण आमी लोक हॅपी हांगासर पार्टी म्हणून पळयना बाबाशान म्हणून पळयता हय बाबाशा हांगासर आतां खुबश्यो पार्टी येता टीएमसी म्हणा आप येता कितें दिसता तुमकां हांगासर इतल्यो पार्टी येतल्यो कितें जातले तांकां कितें वालोर आसा दुसऱ्या पार्ट्यांक दुसऱ्या पार्ट्यांक वालोर ना म्हणूंक जायना कित्याक लोक उलोवपाकूच सोदना हे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगे नुया एरिया लोक उलोवपाकूच सोदना ओपनली इट्स ट्रायंगल फायट इश जाला ट्रायंगल फायट इश जाला कित्याक पॉलिटिकली ट्रायंगल जाला राजू काब्राल सुद्दां इवन राजू काब्राल देखून आतां ताका होल्ड येयला पूण कोण विन कोण जातलो ते आमच्यान अलेक्स चिकर काँग्रेसा पूण तिकेट मेळ्ळा ना मेळ्ळा बट अलेक्स चिकर आमचो ह्या लोक उलयनाय कोण उलयनाय अलेक्साक काँग्रेसी तिकेट मेळटली अशी आमची काय सांगपाक शकना ओके लास्ट क्वेश्चन लास्ट दोन क्वेश्चन म्हाका सांगा ओवरऑल बीजेपीचें काम गोंयभर ही 5 वर्सां कशी पळयता तुमी बीजेपीचें काम तें पूण चोया पॉलिटिकली हें करीत जाल्यार सगळें पूण डेव्हलपमेंट सायडीन आहाय सर ते पूण एश कोन मातशें लोक थोडे फ्रस्ट्रेट जाल्ल्या भाशेन आसा तें हांव नको कित्याक तें मुगेल सायडीन फ्रस्ट्रेट कित्याक म्हण कित्याक लोकांचें चिंतप कशें तें हें ना कित्याक एक सायडीन डेव्हलपमेंट दिता एक सायडीन लोकांक ते त्रास करता आतां केसीस वाडटा कोविडच्यो खबर आसा तुमकां सगळ्यांक कोण जिम्मेदार लोक जिम्मेदार की कोण जिम्मेदार आतां हें कितें ओपन जालो कोवीड वाडटा म्हळ्यार सगलो लोक मास्क बी घायनासतना भोंवता
चडसो लोक जिम्मेदार म्हणटा तुमी. लोक जिम्मेदार आहे. लोकांनी सांभाळपा जाय न्हू सर आपापल्याची लोकांक दिला लोकांक सोप दिला. एकूच क्वेश्चन विचारता म्हाका आन्सर दिया की फाल्यां बाबाशान बीजेपीचेर टिकेटीचेर इलेक्शनाक गेलो जाल्यार कितें परिस्थिती आणि तो जर काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर गेलो जाल्यार कितें परिस्थिती. ते गेले डिसिजन अजून पासून आमी सांगपा शकना. लास्ट पर्यंत तुम्ही सांगच्या ना. कित्याक तो जो पर्यंत तो आसा तो बरो आसा. पूण आतां तो इंडिपेंडंट करतलो, काँग्रेसा वयतलो, TMC वयतलो ना म्हणून हे आपा वयतलो, हे कोणाच्यानी BJP रावतलो, हे कोणाच्यानी आमच्यान सांगपा जायना. पूण तो आपले काम करपा आहा ते करतलो. इलेक्शना बसतलो इंडिपेंडंट जावं खंयच्या पार्टी जावं पूण इलेक्शना बसतलो. खूप बऱ्या तरेन तुम्ही केले आणि देव बरें करूं सर. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. देव बरें करूं. नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज आमी भोंवतात आणि आता सध्या आमी लोटले आसा. आमचे बरोबर मानेश देसाई. तुमचें नांव? मारियो पेरेरा. मारियो बाब, हांव काय प्रश्न विचारपाक सोदता. आतां हांगासरले जे MLA आसा बाबाशान ते पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले, BJPन गेले, लोकांक आवडले आवडोंक ना, कितें दिसता तुमकां? एक्चुली लोकांक व्हडलीशी म्हाका दिसना आवडलें अशें तें गेलें तें. कित्याक तो सडनली 10 जाण ते वचोन BJPन जॉयन जाले आनी तांणी तो जो हें दिलो एक्सक्यूज दिलो तो डेव्हलपमेंट खातीर हांव वता म्हणून. विकास डेव्हलपमेंट करतले म्हणून सांगले. विकास जाला हांगा? विकास म्हणटा तो पळय हांगा रोड बोड केला आतां पूण सी द दिस थिंग ऑफ द रोड क्वॉलिटी ते पोंदाचो दिसती पडटा वयल्यान तसो काडला तो इवन नॉट इवन हाफ इंच. आनी दुसरें म्हणल्यार तेजे ते रोलर बांदला तो रोलर म्हाका तो रोलर द पर्सन हू वॉज ड्रायवींग वॉज अ ट्रेनी आय डोंट नो वॉट. अशें हे प्रमाणान डेव्हलपमेंट जाला. बट म्हाका सांगा रस्तो करप फक्त रस्तो करप म्हळ्यार डेव्हलपमेंट किंवा रस्तो हांगासरलो डेव्हलपमेंट? रस्तो करपाक MLAची गरज ना. एक्झॅक्टली. रस्तो तुज्यान म्हज्यान करपाक जाता, सगळ्यांचें करपाक जाता. वचोन तूं एप्लिकेशन दिलें PWD अशें जालें तशें जालें. उदक नोड उदक लायट हाजी एका MLAची गरज ना. ते वयर कितें चिंता ते MLAचे दॅट इज इनिशिएटीव वॉट MLA हॅज टू टेक. पूण तशा तरेचे डेव्हलपमेंट विकास जाला हांगा? ना तसं कांय जावंक ना. एक हांगासर ग्रावंड म्हणा, स्पोर्ट्स अकॅडमी म्हणा किंवा एक सब हॉस्पिटल म्हणा तशें कितें आसा? हॉस्पिटल आमचें पयलीं आशिल्लें हांगा. तें आमी हॉस्पिटल करपाक आमगे मागणी हाडली 10 बेड हॉस्पिटल. कितलेशे येवन गेले. म्हजे टेन्युअरा पासून आमचे हेल्थ मिनिस्टर पयलींचे CM पर्शीकर ते पासून येवन गेले. तांणी पासून आमकां आश्वासन दिलें पूण जावंक ना. तेजे उपरांत विश्वजीत आयलो तो पडून गेलो. कांय जावंक ना. सो तेजी आतां कंडिशन कशें आसा? कंडिशन इज गूड. इट इज अ प्रायमरी हेल्थ सेंटर. लोकांक सेवा मेळटा. डॉक्टर इज ऑल्सो गूड. बट इट वॉज युज्ड फॉर कोवीड टायम? यस इट वॉज मॅक्झिमम यूज जाला. ओके ओके ओके. बरं म्हाका सांगा आतां ही कॉन्स्टिट्युएन्सी तशी काँग्रेसची अशी म्हणटा. इतलींच वर्सां काँग्रेसूच हांगासर आनीक कोण येना. आतां हांगासर जायत्यो पार्टीज येयल्या. TMC आयल्या किंवा आप आयला आनी BJPचे म्हणून तुमचो लिडर आसा. कशें पळयता ही गोश्टी कडेन? He is not in BJP. He is supported by BJP as of now. As BJP has given the statement that we are going to support Babashan. Okay. So, TMC is a immature party. TMC might make an impact in next election. As of now, I don't think so. It will make a overall impact in Goa. Aam Aadmi तर आशिल्ली आणि काँग्रेस. This is always a Congress this thing based constituency. पूण हांगासर RG कितें आहा हांगासर? RG आतां बारीक सपोर्ट आहा तांकां RG. पळोवया व्हडलोसो ना बट स्टील आहा. एक 1,500 2,000 काडटले वोट. हांगासर इश्यूज कितें आसा? आतां कोणी निवडून येवं पूण ह्यो 2 गोश्टी ज्यो आहा त्यो बेगीन सॉल्व जावपाक जाय अशें तुमच्या एरियेन खंयची आसा? आमचें म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार एक आमची विलेज आहा ती सद्या विलेजूच आहा. जेन्ना हांव ल्हान आसतना आहा तशीच आहा. आतां आमचे एक ग्रावंडाचो इश्यू आहा. हर टायमार तो इश्यू घेवन आमी ते इलेक्शनाक वता तेंच जाता. आमचे 10 बेड हॉस्पिटल आहा तेंवूय जावंक ना. देर इज लॉट ऑफ गार्बेज इश्यू. अच्छा. गार्बेज मीन्स डम्प्ड ऑल ओवर द हायवे दॅट सायड. ती हायवेचेर रोडाचेर उडयतात वयता लोक. दस पीपल गोईंग फॉर वर्क इन वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट थंय उडयता वयता. Then again employment issue. When you talk about employment issue,
we had taken a resolution way back when in 1990s that 80% of the job should be reserved for constituency लोकांक कांय जावंक ना आतां जेन्ना आरजी आयले ते म्हणपाक लागले वील मेक अ सर्वे हांवें ताका सांगलें आरजीच्या एक मनशाक सांगलें डोंट मेक अ सर्वे आय विल टेक यू टू द इंडस्ट्रियल स्टेट भायल्यान जे व्हेकल पार्किंग केल्ले आसा न्हू तेंचे रेजिस्ट्रेशन MH कितले आसा KA कितले आहा TS कितले आहा ताजेर पडोवन तूं कट्टल म्हणल्यार गोंयकार कितले आसा आनी भायर कितले आसा ते सारकें सारकें बट इंडस्ट्रियल इस्टेट जी आसा वेर्ना ती गोंयची सगळ्यान व्हडली आनी ती तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांक फायदो जाता हाजो की जायना एक्चुअली लोकांक फायदो म्हणजे जॉब इज नॉट बीन लायक जॉब्स अनाउन्समेंट जायना अमके जॉब आसा म्हण थंयचे थंय जो आतां कोण एक सिप्ला सपोज फॉर एग्जाम्पल सिप्लाचो मॅनेजर आसा ही इज फ्रॉम सांकली ही ब्रिंग्स पीपल फ्रॉम देर सो आमच्या MLAचे थ्रू पासून MLA हॅज टू टेक इनिशिएटीव अँड टेल द IDC and help IDC in whatever way he can and take out jobs and give it to the people. I mean eligible youth आहे ते अदरवायज आमचे भुरगे भायर वचपाचे न्हू न्हू बरोबर बरोबर आनी तें इतलें खरें की ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक पयलीं फायदो ठरपाक जाय मागीर तुज्या स्टेटीक त्यो सगळ्यो गोश्टी जावपाकूच जाय बट चडशे जॉब कॉन्ट्रॅक्टाचेर म्हणून आयकता आमकां खूब जाण उलयतना कॉन्ट्रॅक्ट बेजारूच दिता अशें गजाल खरी कॉन्ट्रॅक्टर आसला पासून आय थिंक सो द बेसीक सॅलरी अँड द सॅलरी वीच इज पेड बाय द मल्टीनॅशनल कंपनीज आर व्हेरी गुड बट कितें ते पोस्टार तांकां आमचे लोकल आहाय तांकां ते आय मीन गुड पोस्टार मेळना तांकां पॅकिंगाक आनी कितें हावजकीपिंगाक ते तसल्या जॉबाक ते घालताय बरोबर बरोबर म्हाका दिसता मॅक्झिमम फायदो कॉन्स्टिट्युएन्सीक जावपाकूच जाय हेज्या हांवूय ह्या मताचो आसा कारण जर आमी खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जागो घेता जाल्यार तेंचे आमी थोड्यो गोश्टी जी आसा सोशली आमी रिस्पॉन्सिबल आसता एज अ इंडस्ट्री म्हणून की थंय वचप बरें नेक्स्ट क्वेश्चन हांव तुमकां विचारपाक सोदता सर ओवरऑल BJPचें काम गोंयभर कशें पळयता तुमी 5 वर्सां BJPचें काम म्हणल्यार आतां डेव्हलपमेंट एज फार एज डेव्हलपमेंट कन्सर्न दे आर गोईंग हेवे अनप्लॅन डेव्हलपमेंट बरे व्हडले रूंद रस्ते केले आनी कितें केले बट वॉट इज अ हेतू वॉट इज अ मोटीव बिहायंड इट इज इट फॉर गोवन्स इज इट फॉर गोवा इज इट इंटरेस्ट ऑफ गोवा or it is for something else in the sense like it is for coal transportation, whether it is for mining, whether it is for other transportations. We need to Clear the picture should be clear. So तुम्ही केले डेव्हलपमेंट कोणा खातीर केला ते कोणाक काय खबर ना चलता गुड क्वेश्चन रेज्ड ओके लास्ट क्वेश्चन केसीस वाडटा कोविडच्यो आतां what do you think who is responsible people are responsible or someone else I mean government really need to keep a check on the borders the way आरपोरा बरोबर ते सोशल मिडियाचे जे हे दिसता गर्दी दिसता ते पळयल्यार आमी खंय तरी व्हडले फेस्टिवल लागला फेर लागल्या अशें दिसता and this was not required at this moment actually the government is inviting trouble and the moment people are in trouble government हातवर काडटलो आनी म्हणटलो आमी करपाचें आतां केलें आमी करतात लोकां खातीर बट रियल चॅक क्विजन करपा आसा करपा आशिल्लें आनी कप करूंक जातालें तेन्ना नथींग वॉज डन do you think government haven't learned anything from past I think so government has not learned things from the past because past we had a very bad experience and from that at least government should have had a good lesson आनी बाबा लोकां खातीर गोंयचे खातीर गोंयकारां खातीर बाबा कितें करया आनी दे से दॅट हांवूय हांगा हिंदू आमचे हेल्थ सेंटर कमिटीक आहा ते सांगता दे हॅव गिवन नोटिफिकेशन देर सेयींग दॅट यू बी रेडी फॉर द थर्ड वेव वॉट एवर डिजास्टर जालो जाल्यार तुमी रेडी रावाय म्हणून इवन दे हॅव अ प्रपोजल ऑफ पुटींग अ टेंट with flooring of what do you call that wooden flooring with ICU facilities everything is there इतले तरी करता आतां इतले तर तांचे हें आसा but nothing on this thing is only on papers but let's see देवा लागीं मागया like the third wave should not come people should not suffer
आम्ही सध्या नुये कॉन्स्टिट्युएन्सी पावता आणि नुयेच्या नागवा हांगासर आसा सर्कला कडेन आमचे बरोबर मानेश आसा. बाई तुमचें नांव? रिकार्ड गोन्साल्वीस. म्हाका सांगा आतां हांगासरले जे आमदार आसा बाबाशान विल्फ्रेड डिसाजे ते पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले आतां बीजेपीन गेले. लोकांक आवडली ही गोष्ट आवडूंक ना कितें दिसता तुमकां ते बीजेपीन वचप? कितें ते पयलीं तो काँग्रेस आहलो न्ही, काँग्रेसा तो तांकां गव्हर्मेंट फॉर्म करूं जालें ना. मागीर तेणें कितें केलें, तेणें दुसरी वचूं पडना आमगे डेव्हलपमेंट जावपाक. आमी तेजे मातशें एगेन्स्ट जाल्ले तो दुसरी पार्टी केलो. आमी चोयलें न्ही काँग्रेसांत ही वयताय मागीर तेणें हे भाशेन वचोन तेणें आमगे गांव जायत सुदारप केला. विकासा खातीर डेव्हलपमेंट करपा खातीर केला. विकास जाला, डेव्हलपमेंट जाला? जायत जाला. पयलीं सद्या आमगेलें हेंच आमगेलें गोंय साहेबाचें हो लुगार इगोजेचो हिंगा आहा. तेणें पेवस पयलीं दिला आसतना तेणें झडपी आसतना तेणें पेवस गायले. मागीर तेणें उपरांत हे दोनी सायडीन तेणें आमकां शेड गायल्यो आनी ते प्रमाणे आमगे शिमतरीक आमकां उदक वतालें. आमगेले गाडयेन वताले आमी शिमतरी उदक हें करपाक नाल्ले. तेणें मुखारसून तेणें आमकां कनेक्शन केलें. ह्या 5 वर्सांक जाल्ली कामां? हय, ह्या 5 वर्सांची. आनी मागीर आतां न्यू प्रोजेक्टार आमगेलो हॉल येवपा आहा 3 कोटयांचें. तें ऑलरेडी पास सँक्शन जालां. आतां काम स्टार्ट जातलें तें जालें. आनी दुसरें म्हणल्यार आमगे हेका आमगेले आमगे एग्रिकल्चराक तें ट्रॅक्टर दिले, सार दिलें, सीड्स दिले आनी सगळें हें केलां आमगें बरें हें केलें सारकें फेसिलिटी बरी केल्या. तेजे भाशेन आमगे तें व्हडली हांड आनी धाकटी हांड तेणें ती हें केल्या बांदिल्या. कामां केल्यात आनी तशें केलें. आनी शिमतरी कडेन आमकां हाडलें पेवस सारकें जालें, भिरांत दिसताली तें व्हडलें सोरोप आसतालें तेणें बरें केलां. तेन्ना कोणाक म्हाका सांगा आतां ही कॉन्स्टिट्युएन्सी काँग्रेसीची अशी म्हणटा कारण कितलींशीं वर्सां काँग्रेस निवडून आयले. बीजेपी कडेन वयतली अशें दिसता तुमकां? बीजेपी खातीर मतां येतली हांगा? हिंगा ना बीजेपीचे तितून येना. काँग्रेसाचे म्हणल्यार आतां लोक कितें केलें हे पार्टी इंचोन तिंचो वयताय काँग्रेसान इंचो वयताय. मागीर लोक आतां कितें हें करतले, लोक कोण बरें काम करता तेच हाडलें आसतलें न्ही. मनीस कोण रावतले? हय, मनीस कोण. आनी लोक तुमकां कितें दिसता बाबाशानाक एज अ मनीस म्हणून पळयता की पार्टी खंयची आसल्यार चलता? हय, बाबाशान काम करता न्ही पार्टी खंयची आमगे गांव हितून डेव्हलपमेंट जाता न्ही. हय, तेणें हॉट मिक्स चालू केलें तेणें. बरें म्हाका सांगा आतां हांगासर न्ही जायत्यो नवी पार्टीज पळयतात आमी. TMC येता, आप येता, काँग्रेस तर आसात. कशें पळयता इतल्यो आनी RG सुद्दां आसा रिव्होल्युशनरी गोवन. कशें पळयता इतल्यो सगळ्यो पार्टी? हे पार्टी म्हणल्यार कित्याक हेंचें हें ना विस्वास हें ना. हिंग थिंग वयताय न्ही. इंडिपेंडंट निघून बाबाशान मुगे भाशेन इंडिपेंडंट निघून बसोल थिंग जालें हाल कोणाक वचो मेळटा न्ही ताका. सो तुमकां जाय बाबाशान इंडिपेंडंट बसलेलो? इंडिपेंडंट बसपालो. खंयची पार्टी नाका? ना पार्टी म्हणल्यार कित्याक तेका आहा तें चोय आनी आतां खंयची पार्टी हें दिता तें हें करपाचें. पूण आमी बाबाशानाचें हाडलें हय. कित्याक बीजेपीन बसत जाल्यार डावटफूल? हय, बीजेपी पयशे डावटफूल. हय, लोक हिंग बीजेपी वोट कोण नाय. बरें काँग्रेसचे एज युजल आमी पळयतात सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2-3 जाण आतां हांगासर एलेक्सूय आसा आनी बाकीचे सुद्दां आपूण काँग्रेसी टिकेट जाय म्हणटा खंयचे दावेदार. कशें पळयता हे गोश्टी कडेन तुमी? लोक आतां सगळे राना पडलो हय सारकें. कोणा तिकेट मेळटा कोणा हें जाता तें हें कोताय. पूण लोक काँग्रेसी वांगडा रावतले अशें दिसता? ना लोक आतां काँग्रेस रेजिनालाक जाल्यार तें काँग्रेस आलो जावं तेवदां गेलो लोकांक तेंच्यान विश्वास आहा. हय, आतां थोडे मनीस आहाय कितें आपणा पयलीं काँग्रेसा तिकेट मेळना म्हूण दुसरी पार्टीक गेले. तेश वचप ना न्ही. लोक आनी कितें म्हणटालो लोकांक आतां आख्या केले डिसिजन घेवप पडना. आतां मुगे भाशेन कितें बाबा कोण काम करता आमी तेच हाडले आहाय. आनी सदांच म्हाका दिसता अशें आसपाक जाय की काम करता ते फाटल्यान रावप. जरी समज तो BJP गेलो आनी वचना जाल्यार म्हणून हें कांय केलें ना म्हणटा 5 वर्सां बाबाशान येयलो कांय केलें ना म्हणटा. कित्याक हय म्हणटले न्ही. हय, अरे तूं MLA कितें केलें काय म्हणून. आतां मुगे भाशेन यार पयले MLA आमगे आहलोले तितू काम तितू केलें ना. पूण मुगे आतां हांव चोयलें बाबाशान जायतें काम केलां हांवें. आमगे हिंगा न्ही नुया वच बेरपाट वच जायतें काम केलें तेणें. बरी गजाल ती एक्चुअली तशी करपा जाय. म्हाका सांगा TMC, आप, RG ह्यो 3 पार्टी दिसता तुमकां थोडे वोट घेतले अशें? ना TMC चड घेतले मुगे भाशेन. आप आनी RG म्हणल्यार तेंकां हेंचें ना. हय कांय ना. कित्याक ते भायर तेंकां पयशे येताय न्ही तेंकां RG को ते हिंग कित्याक तेंकां वोट ना हिंगा. हय हिंग आतां मुगेलो जावं भायर आहा तो हेल्प करता न्ही. पूण ते कित्याक तेंकां वोट ना न्ही. तेंगे वोट हें केलें कॅन्सील केलो हाय. हय भायले वोट कित्याक आतां तूं UK गेलो न्ही तुगे नांव रेजिस्टर कॅन्सील जाता. ते सपोर्ट करताय. हय म्हाका सांग खंयची 2 गोश्टी जर तुमकां जाल्ल्यो जाय कोणी येवन निवडून मागीर तो तुमच्या एरियन ह्यो 2 गोश्टी जाल्यार बेगीन जावपाक जाय अश्यो खंयच्यो आहा? मुगे भाशेन आतां 2 म्हणल्यार कितें आतां हें डेव्हलपमेंट आमकां जाय चड मेन. आनी जाय डेव्हलपमेंट.
ग्राउंड कसो आसा हांगा तुमकां आमकां ग्रावंड फर्स्ट क्लास बरो आहा हय बरो आहा एक आनी आतां लायट दिवून आमकां मुंबय फुटबॉल हें ना तेणें आमकां घालून दिलो आहाय म्हाका सांग प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा तुमकां हांगा प्रायमरी हेल्थ सेंटर सद्या धाकटें आहा आमकां आतां आमकां व्हडलें हें जाय हय आनी हे आमगे गार्बेज प्लांट ना तो बाबूशानान हें केला वयर बांदिला हय जालो 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 हय बरें सारकें लास्ट 2 क्वेश्चन बीजेपीची 5 वर्सां गोंयची ही 5 वर्सां कशी पळयतात करताय डेव्हलपमेंट हय करताय रोड बरें केले तेणी रोडाचे आतां केसीस वाडटा तुमी पळयल्या कोविडच्यो कोण जिम्मेदार दिसता तुमकां लोक की आनीक कोण लागून भायर ट्युरिस्ट येताय न्ही ते मातशें तेणी बॉर्डर मातशें बंद करपाक लागलें जिम्मेदार कोण हिंगा आतां आम गव्हर्मेंटाचेर हें जालें ना तें हय आनी 3 समज बॉर्डर बंद करून न्ही ट्युरिस्ट कितें येवपाक शकना जालो न्ही थँक्यू देव बरें करूं थँक्यू थँक्यू ओके आमी सध्या बेतलवाती पावल्ले आसा आमचे बरोबर मानेस सासाबाई तुमचें नांव रॉक पेरेरा आतां म्हाका सांगा हांगासरले जे आमदार आसा बाबाशान विल्फ्रेड डिसा ते काँग्रेसीन आशिल्ले बीजेपीन गेले लोकांक विचारलेले तेंच्यांनी किंवा लोकांक आवडली ही गोश्ट आवडूंक ना कितें दिसता ते आमकां पळोवंक खंयच्या पार्टी गेलो म्हळ्यार आमचें डेव्हलपमेंट करून कांय करूं ना झिरो सारको गोंडसुवा म्हणटा आमचो वाडो आख्या बेदलबाची हॉट मिक्स केला आमचे हितून कांय ना तेणें आमच्या वाड्यात गोंडसुवा कांयच करूंक ना कांयच करूंक ना आनी केन्ना पांयान दवरलो ना तेणें आनी आज टायप ब्रेका डोनेशन दिल्लें कोणाक पूण केन्ना पांय दवरूंक ना म्हणटा तुमी पांय दवरूंक ना ओके पूण ते बीजेपीन गेल्या ती बरोबर का चुकीचें दिसता तुमकां चुकीचें आमी ताका काँग्रेस म्हणून निवडून हाडलो न्हू बरोबर ही कॉन्स्टिट्युएन्सी तशी काँग्रेस म्हणटात सगळे जाण काँग्रेसीकूच निवडून हाडटात ह्यान फुडें तुमकां कितें दिसता ते इंडिपेंडंट सुद्दां रावले जाल्यार लोक रावतले तेंच्या वांगडा की बीजेपी वांगडा रावले लोक चयतलो न्हू सिट्युएशन कोण बरो फेस मनशा फेसूय चोवपा जाय न्हू कोणाक बसयलो जायना ताका लागून बरोबर हांगासर डेव्हलपमेंटा खातीर गेलो म्हणटा ते विकासा खातीर हांगासर विकास जाला ही 5 वर्सां कांय करना तें डेव्हलपमेंट हिंगा कांय ना झिरो सारकें हांव डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना हांगासर बरे तरेचो ग्रावंड किंवा उदका फॅसिलिटी म्हणजे आमकां पयलींसून प्रॉब्लम ना हिंगा उदका फॅसिलिटी लायट बीन तशें लायट वापरया सगळे बरें म्हाका सांगा हांगासर एक हॉस्पिटल आहा बारीकशें बीन तुमकां हा हेल्थ आहा आमचें तें प्रॉब्लम हेल्थ आहा तें बरें ओके हांगासर बाकीच्यो पार्टीज आतां आयल्या काँग्रेस तर हांगासर पयलीं आशिल्ली बीजेपी आसली आतां तृणमूल काँग्रेस म्हणा आरजी म्हणा किंवा आप आसा कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन आतां चड चान्सीस आरजीकूय चान्सीस आहा चड आरजी आनी काँग्रेसा मदें आहा तें बिटवीन आरजी आनी काँग्रेस फायट हय तेंच्या मदें आहा तें बरोबर तो सपोर्ट आसा आरजीक बीन आहा हय आमची आहा लोकांक सपोर्ट बरोबर म्हाका सांगा हांगासर एम्प्लॉयमेंटा बाबतींत कशें पळयता नोकऱ्यो आसा ना कारण कित्याक सगळ्यान व्हडली जी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा गोंयची वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट ती तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता ताजो फायदो तुमकां जाता हांगा ना आमकां कांय फायदो ना म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक गांव नाका दिसो काम करूंक सोदता म्हण थिंगा आमचे सगळे फॉरेनाक वचूंक सोदता काम करपाक सोदिना ना कितें कारण आसतलें कारण सॅलरी कितें जास्त न्हू सॅलरी लेस सॅलरी हय जास्त सॅलरी बरोबर पूण ते मिनिमम वेज बीन कितें थारोवपाक जाय अशें दिसता तुमकां हय तें हा म्हणटा तें म्हळ्यार घेवन दिता गेल्यार थिंगा आनी कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट बरोबर म्हाका सांगा ओवरऑल बीजेपीचे ही 5 वर्सां काम गोंयभर कशें पळयता तुमी बीजेपीचें आमचे सायडीन कांय ना बीजेपीचें काम कांय ना हे सायडीन ना केन्ना गोंयभर कशें पळयता गोंय हा न्हू सगळें पेट्रोल म्हारग करून उडयलें ना तेमी बरोबर बरें म्हाका सांगा कोविडाच्यो केसी वाडटा अश्यो पळयता आतां हालीं हे 2-3 दीस जाले फाटले कोण जिम्मेदार लोक काय आनीक कोण आमी जिम्मेदार आमी लोकूय आनी सगळे गव्हर्मेंटूय लोकांक मातशें सेफ रावपा जाय न्हू गव्हर्मेंट कित्या खातीर म्हणटा तुमी गव्हर्मेंट सगळें ओपन आहा न्हू आतां न्यू इयराक बीन ओपन दवरले हय सगळें आमी सध्या गिरी नुवें हांगासर आसा नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी आज आमी भोंवता आमचे बरोबर मानेस आसा बाई तुमचें नांव मिगेल रॉड्रिगीस मिगेल बाब काय प्रश्न विचारपाक सोदता बाबाशान विल्फ्रेड डिसा जे 2017च्या इलेक्शनाक काँग्रेसीचेर टिकेटीचेर जिखून आयले आनी मागीर ते बीजेपीन गेले कितें दिसता लोकांक आवडली ही गोश्ट आवडूंक ना कितें दिसता सुरवातेक मातशें लोकांचें मन मातशें चेंज जाल्लें कित्याक लोक म्हणूंक लागलो आमी तुका काँग्रेसांत काडला आनी तुवें सोडलां उपरांत मागीर कितें जालें लॉट ऑफ डिवेलॉपमेंट जालें डिवेलॉपमेंट खातीर स्लोली लोकांचें मायंड चेंज जालें चेंज जालें अशें की तेणें जायतें करून दाखयलां आमकां हिंगा तांच्यांनी म्हटलें बीन की आपूण डेव्हलपमेंटा खातीर गेला विकासा खातीर पूण ही 5 वर्सां विकास जाला हांगा हय जायतें डिवेलॉपमेंट केलां भोवसिनान कशे तरेचो डेव्हलपमेंट पयलें म्हणल्यार आतां तो रोड म्हणटा न्हू रोड
सगळे रोड आमगेले वायडनिंग जाले, ओके सगळे रोड हॉट मिक्स जाले, इंटेरियर एज वेल एज मेन रोड असो, मेन रोड. मागीर तेणें आमकां आमगे वॉटर बॉडीज आहाय, एक आमगेलो एक लेक आहा बरो व्हडलो लेक, तो आमकां पयलो MLA आसतना सदां प्रॉमीस करतालो या आपण इलेक्शना येयलो आपण तो लेक बांदून दितलो म्हूण. पूण जालें अशें, इलेक्शन जालें 5 वर्सां जालीं कांय करूंक ना. पूण जेन्ना बाबासेन येयलो, बाबासेनान तें करून घेतलें. हय, आनी आतां आमी कितें 15 ऑगस्ट वॉटर पोलो गेम कोताय ऑल गोवा लेवला. हय. म्हाका सांगा हांगासर हेल्थ फॅसिलिटीज कश्यो आसा, एज्युकेशन फॅसिलिटीज कश्यो आसा, किंवा कम्युनिटी हॉल किंवा कम्युनिटी बिल्डिंगा खातीर फॅसिलिटीज कितें आसा? आमकां सद्याक कांय आडकोड ना. आमचे कडेन एक क्लब हॉल आहा आनी आमकां चर्च हॉल आहा, प्रायमरी स्कूल हॉल. जेन्ना तें क्लब हॉल बिजी उरलें जायत आमी पादेकार आमी कसलें ऑब्जेक्शन आसना. इजिली आमकां तें हॉल मेळटा प्रायमरी स्कूल. एज्युकेशन सेक्टरानूय ओके आहा? हय, तांकां हय एज्युकेशन सेक्टर आमकां आतां लागीं स्कूल आहाय. एक मजोर्दा सेंट एंटनी हाय स्कूल आहा लागीं, नुवे इंग्लीश स्कूल आहा मायंदूश पॉब्रीस, आनी मागीर उतोर्दा एक स्कूल आहा लागीं. सरावंडींग सगळे हाय. गव्हर्मेंट स्कूल तशी कांय ना? गव्हर्मेंट स्कूल अंगणवाडी आहाय. अंगणवाडी. म्हाका सांगा स्पोर्ट्स वायज कशें पळयता? हेल्थ हांगासर आसा? हांगासर कितें सेक्टरान मिनी हॉस्पिटल? हेल्थ कितें जालें आमकां, आमगे एक हेल्थ सेंटर म्हाजोर्दा पडटा आमकां कांसावलीं तें बिल्डींग मोडलें आनी तें रिन्युवलाक गेल्लें. मागीर तेन्ना मातशें प्रॉब्लेम जाल्लें, कित्याक आमगे हो लोक थिंग कांसावलीं वचपाक, आनी कांसावलीं मागीर ते आनी एक आमकां मिनी हेल्थ सेंटर आहा म्हाजोर्दा पंचायत बिल्डिंगेक. तो आमकां चड फायद्याक पडना, थोडोसो फायदो जाता. मागीर आमी मागलें आमगे आनी एक थिंगा प्रोवेदोरिया म्हूण एक घरा कोण दिल्लें, ते घरान तेणें आतां तें प्रोविजन केलां एक धाकलो हेल्थ सेंटर करूंक, आनी आमकां रेजिडेन्शियल डॉक्टर मेळपाक जाय म्हूण अशें तें चलत आतां तें करपाचें. म्हाका सांगा हांगासर खंयच्यो जर एक गोश्ट तुमकां जाय बेगींतल्या बेगीन अशी खंयची आसतली? कोणी निवडून येवचो मागीर? आमकां सद्याक हें मातशें आवडना. आमकां चेंज जावप, डिवेलॉपमेंट जावं नॉन डिवेलॉपमेंट, चेंज जावप म्हणल्यार आमगेलो प्रॉमीस तूं मोटा. आमी तुका आमगे हाडेन तुका विजून काडटाय, कित्याक आमी 50 लोक थिंगा वचोंक जायना एसेंब्ली, एक मनीस वयता. जेन्ना एक मनीस गेलो, तूं डिवेलॉपमेंट चोय नासतना लोकांक कितें दिलां तेजेर तुवें रावपाक जाय. बरोबर. एक एथिक्साचेर किंवा एक खंयचे तरी आमी पार्टीची आयडियोलॉजी पळोवन वोट मारता आसतले लोक. चडशे हिंगा कित्याक बाबासायन आमी सगळे हिंगा वळखताय न्हू तेका, आनी तेणें जायते प्रॉमीस केले, आपण हें कोत्तलो तें कोत्तलो प्रॉमिसान लोकांनी तेका हाडलो काँग्रेसाक. चडशे काँग्रेसाक वोट घाताले. हांगा काँग्रेसाकूच चडशे लोक पळयता. आतां बीजेपी तर हांगासर बीजेपीकूय वोट पडटले अशें दिसता तुमकां? बाबाशान समजा बीजेपीक रावलो जाल्यार निवडून येवपाक शकता? ना, लोक चडशे MLAक चोयना, लोक पार्टीक चोयता. पार्टी तांकां दिसली BJP आमकां नाका, कोणो कॅन्डिडेट जावं BJPचो ताका वोट घालपाक म्हाका आसता. म्हाका सांगा इंडिपेंडंट आसत जाल्यार बाबाशान? इंडिपेंडंट गायल्यार वोट घालूंक शकता, कित्याक मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे तेणें आमकां हिंगा ब्युटिफिकेशन जायतें केलां. एक पयलें जे आमगे चर्च एरिया कितें जालां, आनी तूं जाणा ओरोसभर पावस जाता. आतां जुन्या कॉमेस जाता तो ऑक्टोबर नोव्हेंबर देखून पावस जाता. तें तोंड येयत आसता आनी सगलें तोंड कातोलें व्हडलें जाता. लोक म्हणटा हेंक दिसती बोना कितू फाट कातोरले, पयशे वयताय न्हू, चर्च बॉडीचे पयशे वयताय तें आतां तेणें कितें केलां आमकां बाबासेना न्हू, तें सगलें तेका इंटरलॉकींग विदावट डिस्टर्बींग वॉटर टेबल तेणें कितें केलां, हालीं फातोर मांडले तेजे वयल्यान इंटरलॉकींग घाता. कॉन्क्रिटींग ना, कॉन्क्रिटींग केलां. म्हाका सांगा हांगासर आतां तृणमूल काँग्रेस आसा, RG आसा आनी आप आसा, आम आदमी पार्टी. कशें पळयता तांचे कडेन? आसा कितें तांचे वोट शेअर? आतां पयलो इनिशियली जातालें RGक, म्हळ्यार जेन्ना ते म्हणटा 40 दवरता, आजून 40 कॅन्डिडेट नाय म्हूण तांकां इतलो येना. ते 40 कॅन्डिडेट जावपा जाय अशें म्हणया लोकांनी. 40 जाले जाल्यारय आमी तांकां वोटी घालया. बरें जावं वायट जावं, 40 जायनाय ते मागीर मर्ज जावपाचे, आपल्या जाय तशें वचपाचें. ऑलरेडी तांच्यांनी म्हाका दिसता 20 सुमाराक कितें तरी डिक्लेअर केल्या. 20 सुमार डिक्लेअर जाले. आमकां 20 जाय न्हू, आतां 40 जाय. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा लिडर?
आमचे कशें एक लिडर आहा आरजीचो आरजी किंवा तृणमूल काँग्रेस आप कशें पळयता आसा कितें तांकां वोट शेअर आरजीक इनिशियली म्हणटाले बरें हें आहा बरें आहा आतां जायते प्रॉमीस जाता 3 फुलां तृणमूल काँग्रेस आतां ते जायते प्रॉमीस केले म्हळ्यार ते प्रॉमीस लोक कितें म्हणटा आमी मॅनिफेस्टो दिताय तुमी ते एक्सेप्ट करताय जाल्यार आमी सांगाय बरोबर तुमगे मॅनिफेस्टो आमी नाका आमी मॅनिफेस्टो दितले आनी तुमी ते एक्सेप्ट कर तेदो आमकां प्रॉब्लेम ना कसलें सो मेजरली म्हाका दिसता काँग्रेसूच होल्ड आसा हांगासर चड सारको बट म्हाका सांगा आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट तुमकां तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो फायदो कितें जाता तुमकां सद्याक चोवपाक गेल्यार न्हू आमगे मेन जॉब वायज देखून व्हडलो फायदो ना आमगे हे सायडीन कोण वेर्ना असो ना कोण ना थोडेशे व्हेरी स्मॉल नंबर्स म्हाका लोकांनी सांगलें पूण तेजें रिजन हें म्हटलें की भुरगीं आमचे वचोंक सोदिना वेर्ना अशें भायर वचपाक सोदता ही गजाल खरी ही गजाल आहा कित्याक भुरगे 12th केले तांकां बोटीचेर वचपाक जाय 12 ग्रॅज्युएशन केलें बोटीचेर वचपाक सोदताय पूण आतां कितें जालां चेंज जालें आतां बोटीचेर कांय फ्युचर ना लोक येयलोले 2 वर्सां आतां 1.5 वर्स जालें लोक घरा आतां लोक चिंता कितें म्हणल्यार ती सॅलरी चड उणें म्हणटाय ते थिंगा वेर्ना वेर्ना आनी वयल्यान कॉन्ट्रॅक्ट अशें आयकपाक येता हय हय तशें आयकोंक येता म्हळ्यार ते लोकांक मानना इतले लो सॅलरी कसो हें करपाक स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग इज हाय आमी सगळे गोंयांत चोवपाक गेल्यार आमकां व्हेरी हाय गोवा कंपेर वीथ अदर स्टेट म्हाका सांगा लास्ट 2 क्वेश्चन्स बीजेपीचें काम ओवरऑल गोंयभर कशें पळयता तुमी ही 5 वर्सां बीजेपीचें आहा जायतें सुदारप जालां आनी म्हारगाय जाल्या आमी आतां म्हारगाय वाटेन चलताय आमगे सगळे ग्रोसरीज तें आनी स्टील आनी हें सगळें काडल्यार बरें ग्राफ सारको वयर गेला सारको हय देखून आमी आतां भिताय अशें जालें जायत आनीक मागीर कितें आहा टॅक्स तर एवरी एजेर टॅक्स आहा कितें बारीक फटको नॉर्मल मनशाक पडटा मिडल क्लास मनशाक म्हळ्यार देखून आमगे एज्युकेटेड लोकांक तितलें समजता मातशें कित्याक लागून हें जाता पेट्रोल म्हारग जाता कित्याक म्हळ्यार बारीक लोक समजना तो आमकां इतलें दिसा पगार आहा आनी इतलें पगार तो सगळें हें करता तें मागीर ते पासून लोक ते मंथली पेमेंट आपलो सारको डिवायड करून घेता सारको डिवायड म्हळ्यार आतां तेंगे पॉकेटांक कांय उरना मंथली पेमेंट हेसो बाद जाता लास्ट क्वेश्चन आतां कोवीड केसीस वाडटा पळयले आसतले तुमी फाटले 2-3 दीस सगळ्यो कोण रिस्पॉन्सिबल म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान आनी कंट्रोल मातशें करपा जाय कित्याक चडशे येताय न्हू भायर काल एक बोट येयले म्हणटा 2000 लोकांक घेवन 660 पॉझिटीव मेळ्ळे हें कंट्रोल करूंक इम्पॉर्टंट सारकें लास्ट टायम सेकेंड वेव येयली तेन्ना तशें जालें गोंया फर्स्ट वेव येयले तेन्ना व्हडलोसो धोको बसूंक ना सेकेंड वेवांत इतले जाण मेले बरे भुरगे देखून मेले थर्ड वेव ऑलरेडी कॉमेस जाला आतां इंजेक्शन दोनूय इंजेक्शन घेयलें चडशे लोकांनी दोनूय इंजेक्शन वॅक्सिनेशन घेयलां वॅक्सिनेशन घेयलो आसतना देखून लोकांक आतां जाता कोवीड बरोबर गव्हर्मेंटांनी खंय तरी मातशें रिस्ट्रिक्शन वाडोवपाक जाय रिस्पॉन्सिबल चॅकींग स्ट्रिक्ट करपाक जाय चॅकींग न्यू इयरा पयलीं घालपाक जाय आशिल्लें रिस्ट्रिक्शन ऑफकोर्स सारकें हें सांगोंक नाका कित्याक गोंयांत लोक न्यू इयराक क्रिसमसाक गोंया येताय लोक तेन्ना तें रिस्ट्रिक्शन करूंक जाय आसलें टेस्ट केल्यार सर्टिफिकेट आहाय जाल्यार थोडे बोगस सर्टिफिकेट घेवन येताय जाल्यार कोण जाणा बरोबर म्हाका खूब बऱ्या तरेन मतां मांडली सो थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं थँक्यू शेवटाक आमी पावल्ले आसा ह्या प्रोग्रामाचे आनी आमचे बरोबर आमचे सालसेतचे रिपोर्टर सावियो बाब आसा सावियो आयज दीसभर भोंवले आमी पळयले लोकांची रिएक्शनां आशिल्ली लोक हांगासर एक कन्फ्यूज तशें दिश्टी पडोंक ना बट डेव्हलपमेंटा बाबतीनूय उलयले लोकांचे एक आसलें की डेव्हलपमेंट जाता जाल्यार पार्टी आसली जाल्यार उपारता पूण लोकांचे हेंय आसा की बीजेपी नाका अशें सो कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन सी बाबाशान कितें न्हू तो पयलो काँग्रेसीन आहलो 40 वर्सां समज जातकच तो बीजेपीन गेलो सो बीजेपी वयतकच तेणें जायते डेव्हलपमेंट केलां लायक थंय एक्सिडेंट जाताले न्हू जंक्शनाचेर बी थंय तेणें ट्रॅफीक लायट्स घातल्यात मागीर शेतकारांक तेणें खूब हें केलें लायक
तोडी बांदल्याय मागीर भंडाराज बांदल्याय बांय बांदून दिल्याय तेच भायर बाकीचें तेणें डेव्हलपमेंट केलां कोविडा टायमार जाल्यार तेणें लोकांक भरपूर पावलो तो एम्बुलन्स घाले तेणें एक स्पेशल डॉक्टर आहलो नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण कोवीड जाल्यार ताका डेली चॅक करपाक सो हे भाशेन तेणें भरपूर डेव्हलपमेंट केलां पूण पार्टी म्हूण ते मानवता लोकांक ना पूण कितें जालां ताका आतां कितें जालां आतां तें लोकांक चिंतपाचें हो आमकां लागून गेल्लो वो आपणा लागून गेल्लो सो आतां तेणें डेव्हलपमेंट पड केलां न्हू हेजी ताका पावती मेळपाची वो ताका सजा मेळपाची तें लोकांक चिंतपाचें कित्याक तो जर वचनासलो जाल्यार ऑपोजिशन म्हण तेगेलें डेव्हलपमेंट जायना कित्याक आमी पयलां आलेक्स रिजनल बोर्ड मारलो की आपण ऑपोजिशन आहलो आपणाक कांय डेव्हलपमेंट जालें सो हो आतां लोकां पासत गेला सो आतां लोकांक ताका इधर रिवॉर्ड दिवपाचो वो एक मारपाचो तें लोकांक चिंतपाचें बरोबर न्ही पूण म्हाका एक सांग आतां एक आयकपाक येता की बाबाशान इंडिपेंडंट रावतलो म्हणून अशें आयकपाक येता तेच परी एक गोश्ट आहा की TMC सुद्दां हांगासर भरपूर राजू काब्राल आसा ते सुद्दां हालचाली करता कशें पळयता हे गोश्टी तूं मोठे भाशेन हिंगा आपू आहा तशें आरजीचो इफेक्ट आहा सो बाबाशानाक कितें न्हू ताका BJPचे बसपा नाका सो चड करून तो इंडिपेंडंट बसतलो वो आनी खंयचे पार्टीचे बसतलो पूण तेणें म्हाका दिसता आजून डिसिजन घेयलें ना सो आतां जशें आतां हे दीस मुखार वयता आमकां कळटलें बाबा तो कितें करता पूण लोकांक अशें दिसता की लोकां कडेन उलयतना दिश्टी पडटा की लोकांक इंडिपेंडंट जाय तो केल्लो हय ना हें ताका लोक सांगता म्हणटा पूण मागीर परत इंडिपेंडंट सुद्दां येयल्या नंतर BJPन वयचो ना हाजी गॅरंटी कितें तें आतां लोकांक चिंतपा जाय न्हू सो दॅट पीपल हॅव टू सी बाबा ताका पत्ता हाडून तेणें BJP वचपाचें BJP सपोर्ट करपाचो आनी गांवांत डेव्हलपमेंट करपाचें वो तेणें बाबा आनी खंयचे पार्टी रावन ऑपोजिशनान रावन MLA म्हूण रावपाचें बरोबर म्हाका सांग ते एक पॉयंट आसा तुमचो ऑपोजिशनान रावन MLA म्हणून जाल्यार डेव्हलपमेंट तरी जातलें काय ना हाजो प्रश्न आसा बरोबर आहा म्हाका सांग काँग्रेसची आतां काँग्रेसची आमी प्रत्येक मतदारसंघान पळयता की काँग्रेसचो लिडर असो कोणूच आमकां दिश्टी पडना दोग तीग जाण तरी आसाच की आपूण क्लेम करता हे दीस इज काँग्रेस सो ह्या हेतूर कशें पळयतात तुमी हांगासर एलेक्सू आसा बाकीचे सुद्दां लोक आसा जे म्हणटा की आपूण लिडर कारण काँग्रेसीचो एक गड असो म्हटलो वता हो नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी एक काँग्रेसी खातीर एक सेफ झोन हो म्हटलो वता कशें पळयता तुमी ना एक्चुली दीस इज एक अशें म्हणटा की इवन एक फातरार जर दवरलो काँग्रेसाकू जाल्यार तो निवडून येतलो म्हण पूण कित्याक आतां लोक भरपूर शाणो जालो आहा कित्याक लास्ट टायम तेणी बाबाशाना इलेक्ट केलो म्हणजे बरो कॅन्डिडेट म्हण सो कॅन्डिडेट कोण दवरता न्हू तेजेर आहा सो जरी तर तेणी बरो कॅन्डिडेट दवरलो बाबा अरे लोकांक मानदवलो जाल्यार इलेक्ट जावन येवपाक शकता कोण आसा कॅन्डिडेट काँग्रेसचो हांगासर बरो काँग्रेसीचो तेश करून मरे आतां सद्या आलेक्स सिकेर आहा जो पयलो मिनिस्टर आमचो मिनिस्टर आहलो पॉवर मिनिस्टर आहलो मागीर आतां एवर्सन वालीस म्हणून तोय बरो एक्टिविस्ट लोकांक भरपूर पावता सो तेंचे दोगांयचे मदें आतां तें आहा तशें आयकूं येता की लिंटन मोंतेरो बी काँग्रेस टिकेटी फायट करता म्हण इंटरनली सो आतां काँग्रेसाची टिकेट कोणा मेळ्ळी म्हणटकूच ती मेळ म्हणपाची तेच्या पयलीं कांयच सांगून ना कांयच सांगपा जायना एक गोश्ट हांगासर आसा ती म्हळ्यार वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आतां लोकां कडेन उलयतना एक कळ्ळें की हांगासर जॉब आसा पूण लोक वचोंक सोदिना बिकॉज ऑफ पेमेंट कमी आसल्या कारणान कशें पळयता हे गोश्टी कडेन वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट सगळ्यान व्हडली इंडस्ट्रियल इस्टेट गोंयची आनी नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता कशें पळयता वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन कितें जालां न्हू सद्या तूं आतां म्हणटे भाशेन आमगे गोंयकार वचपा सोदनाय कित्याक पगार उणी मेळटा म्हण पूण आतां कितें जालां तेजेर मरे चडशे मायग्रंट नागवा वेर्ना इवन लोटली हे हो इन्फ्लक्स भरलो आहा आनी ते कितें जाय ते तिंगा कामां वचपाक इवन आमगे मारगांव पासून थोडे लोक हिंगाचे इंडस्ट्रियल वयता सो कितें जाता गोंयकार वचना म्हळ्यार ते चान्स घेता न्हू सो गोंयकारांनी ते चिंतपा जायना बाबा आमी वचना जाल्यार आमकां मागीर दुसरे येता मागीर आमी म्हणटा भायले येयले म्हण पूण तांकां कमी पेमेंटाचेर काम करप कितपत योग्य आसा काय म्हाजो हे कारण एक युनिफॉर्म लॉ करपाक जाय की बाबा लोवस्ट पेमेंट इतलो आसपाक जाय अशें कितें दिसता तुका ना करपा जाय आतां पण न्यू गव्हर्मेंट येता न्हू तेणी करपा जाय तशें 80% जशें लोक मागताय न्हू आतां इंडस्ट्री हितून भितर गोंयकारां रिजर्वेशन आसचें म्हण तें जावपा जाय जाल्यार हें लोकांक बरें आसता न्हू सो म्हाका दिसता येणारे 1-2 म्हयन्यांनी आमकां कळटलें की कितें आसा तें पिक्चर क्लियर जातलें सावय बाब आमच्या बरोबर आशिल्लो नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज आमी भोंवले आनी सातशेंतल्या आनीक 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्यो ज्यो मेजर उरल्या त्यो म्हळ्यार मडगांव मारगांव आनी फातोर्डा सो दोनी हेवी वेट आसा पळोवपाक जाय की कितें आसा जातलें तें तेजेर वचून पळोवया आमी सावय बाब थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं तुमी टायम दिलो म्हणून थँक्यू व्हेरी मच आनी हो प्रोग्राम कसो लागलो आमकां नक्की कळयात फुडल्या विकान
येणाऱ्या आणि काही दिवसांनी आम्ही परत एक फावट आणि एक मतदार राजा ही कार्यावळ घेऊन येतले तुमच्या मुखार. तोपर्यंत पळत राहत. प्रुडंट. देव बरें करूं.